किल्लपाल दाबाळ पंचायत वाठारांतल्या वागोण सेजा वेदांता कंपनीच्या ई-लिलाव खण मालाची येरादारी कामगारांनी आडयली। खण येरादारी आमकांय सुरू जाल्ली जाय, मात फाटलीं 4 वर्सां जालीं 52 कामगारांची कोण चवकशी करिनात। आमकां अर्द्या पगाराचेर दवरल्यात। कामगारांचो प्रस्न सुटावो केल्या बगर खण येरादारी सुरू करचे ना म्हूण मुख्यमंत्र्यान सांगिल्लें अशें कामगार सांगतात। आमकां पयलीं कामार घेयात, उपरांतूच खण येरादारी सुरू करात अशी मागणी कामगारांनी केल्या। मजगतीं सरकारान लायिल्लो एफसी टॅक्स फाटीं घेतले उपरांतूच मालाची येरादारी सुरू करतले अशी शिटकावणी ट्रक धंद्यांनी दिल्या। ना ट्रान्सपोर्ट आमकांय चालू जाल्लो जाल्यार सगळें आमकांय सुरळीत जाल्लें जाय म्हणून आमकां आमी आतां 4 वर्सां जाले। थोडे भुरगे आमी 4 वर्सां, आमी 2 वर्सां घरा बसयल्या, कंपनी हाफ सॅलरीक बसयल्या। आतां 4 वर्सां जालीं आमी कंपनी कडेन हेजे कडेन आमचे कंपनी कडेन उलोवपाक की बाबा तेका एंगेज कर म्हणून कंपनी आमकां एंगेज करता म्हणून आतां 4 वर्सां जालीं। तशेंच आमी हेकाय मेळ्ळे, आमच्या एमएलएक मेळ्ळे, सीएमाक मेळ्ळे। सीएमान एश्युरन्स दिलो की जो पर्यंत आपूण एक्टिविटी चालू करिना तुका घेयना तेन्ना। म्हणून आतां आयको येयलें की ट्रान्सपोर्ट चालू जाता म्हणून। आनी पयर आमी फाटल्या हितूर आमची एक मिटींग जाल्ली, अंगणवाडी जाल्ली तेन्ना आमी सीएमाक मेळ्ळे। सीएमान कितें सांगलें की जो पर्यंत तुमचो इश्यू आहा पळय न्हू तो आपूण सॉल्व केल्या शिवाय आपूण ट्रान्सपोर्ट चालू करिना। आनी आयज आयको येयलें की ट्रान्सपोर्ट चालू करता म्हणून। आनी हे एश्युरन्स आमकां आमचो एमएलए म्हणजे सभापती त्याचे उजिरूच जाल्लें की तुमी हेका ट्रान्सपोर्ट चालू करचे तुमकां सगळें एंगेज करता म्हणून। आनी आज पळय जाल्यार ट्रान्सपोर्ट चालू करता। आनी आमी आतां कितले आमी 4 वर्सां जालीं घरा आसा, आजून कोण आमची चवकशी करना। आमी म्हणटा कितें बाबा काम ना जाल्यार आमकां आमोणे एक प्लांट चलता आमचो, एक बिचोले चलता, खंय तरी एंगेज करा आमकां। आतां 4 वर्सां जालीं आमी घर काडटा, हाफ सॅलरी काडटा। आनी हांव कंपनी सांगता आयज घेता फाल्यां घेता आनी ट्रान्सपोर्ट केलो जाल्यार आमकां म्हटल्यार फुडलो विचारून आमचो कांय करिना। हांव म्हणटा पळय मॅनेजमेंटान आतां कंपनीचे खुबशे चलता, प्लांट चलता, आमोणे चलता, बिचोले चलता, खंय एडजस्ट करपा आतां कितलेशे भुरगे आतां कॉन्ट्रॅक्टर चलता। कमी तूं जर हे कॅल्क्युलेट करीत जाल्यार आमोणे कमी 5-6 कॉन्ट्रॅक्टर आसा आनी 52 तांकां भुरगे एडजस्ट करपाक कांयच न्हू, एका दिसान जाता एडजस्ट करपाक। पूण कंपनी आतां कित्याक करिना मॅनेजमेंट आमकां कांय कळना। काल आमी मरे मिटींग घेतिल्ली सावड्ड्या, तेन्ना आमी थंय ठरयिल्लें आसा की एफसी टॅक्स म्हणटा आमकां लायिल्लो आसा। आमी सेजावा कडेन उलयले तेन्ना एफसी टॅक्स लावनाशिल्लो। आतां तो जो आसा तो 10 वर्सांच्या गाडया वयल्यान स्लॅब आसा, सो 20 इयर्स। सो 20 इयर्स आमची मेन म्हणल्यार 14 वर्सां जालीं गाडयोच बंद आसा। व्हेकल ट्रॅकिंग सिस्टम ट्रॅक केलें जाल्यार कळटलें की गाडी कितली चल्ल्या म्हणटा त्यो। तेन्ना आमी अश्योच गाडी स्क्रॅपाची परिस्थिती आयिल्ली आसा आमची। तेन्ना आमकां खंय तरी एक्सटेंशन दिवपाक हें मुख्यमंत्र्या कडेन मागिल्लें आसा फाटीं, आमी रिप्रेझेंटेशन दितलें मागीर। सो आमचो एफसी टॅक्सा लागून आनी जे रोड टॅक्साचे जे ताणें आमकां 2 वर्सांचें माफ म्हणून काडिल्लें नोटिफिकेशन, तें नोटिफिकेशन आसा पूण भानगड अशी जाल्या की हातूंत आरटीओक तें फीड करून ना। सो तें लोकांक एप्लिकेबल जायना, लोकांक टॅक्स भरचो पडटा। सो आमी हे दोनूय टॅक्स हें जाले शिवाय आमी सद्याक ट्रान्सपोर्ट चालू करपाचो ना अशें काल आमी दोन्ही टॅक्स कमी केले शिवाय एफसी टॅक्स म्हणटा आमकां ताणें सांगलें रिवर्स करता म्हणून सांगलां सीएमान। सो कालूय म्हाका मेसेज आशिल्ली पणजेच्यान की एफसी सद्याक कोड लागिल्लो आसा, तेन्ना आपूण तें नोटिफिकेशन आतां इश्यू करूं शकना, सो आफ्टर इलेक्शन आपूण करता अशी काल मेसेज आशिल्ली। कामगारांक अर्दो पगार मेळटा। जेन्ना सगळें सुरळीत जातलें तेन्ना तांकां कामार घेतलें म्हूण सांगलां। 1 म्हयन्या खातीर कामाक येवन परत तांकां घरा बसप योग्य न्हय। 1 म्हयन्या खातीर काम करपाक 10 लोक लागता, 52 कामगारांक घेवपाक शकना अशें कंपनीचो अधिकारी सांगता। आमी ट्रान्सपोर्ट करता सगळ्यांक फाफा जाल्लें आसा। म्हळ्यार काल ट्रकवाल्यांनी सगळ्यांक सांगलेलें आसा म्हणून हे कामगार हांगा आयले आसा। कामगारांक ऑलरेडी आमी सांगलेलें आसा, तांकां हाफ सॅलरी मेळटा, तांकां सांगलेलें आसा जेन्ना आमचें सगळें सुरळीत चालू जातलें तेन्ना आमी तांकां कामाक घेतलें म्हणून। आतां हें इल्लेशें 1 म्हयन्या खातीर कामाक घेवन मागीर परत घर बसप योग्य न्ही म्हणून आमी तेंचेर विचार केलो नाशिल्लो। 1 म्हयन्यान घेवप आनी परत घर बसप योग्य न्ही। पूण तेंचो विचार जावं जाय न्हू तेंचो कामगारांचो। विचार जातलोच न्ही। खंय आतां एकच बिचोली मायन चालू जाल्ली आसा, आतां आमी कुडणे मायन घेतलेली आसा, तेन्ना कुडणे मायन चालू जाता तेन्ना तेंचो विचार जावपाक शकता। हें काम करपा खातीर 10 लोक लागता, सो ते 52 लोक आसा ते सो ते 52 घेवपाक मेळपाचें ना। 10 जाणां घेतले जाल्यार इनजस्टीस जाताले 42 लोकांचे। आमी शेजाच्या 6 नंबर गेटीचेर आसा आनी जे जाग्यार हांगा ट्रान्सपोर्टेशन जाल्लो जो हांगा न्यायालया प्रमाणे जो लिलाव जाल्लो आनी ऑक्शन जाल्लें आनी ऑक्शन मालाचा ट्रान्सपोर्ट आसलेलो, जेन्ना हे कामगार हांगा 58 आशिल्ले तितले 52 उरले आनी उरलेले कामगार ज्या 52 कामगारांक हांगा सांबाळून घेवची म्हण तेंची कामगारांची मागणी आसा। जो पर्यंत आमकां कामगारांक सांबाळून घेयना तो पर्यंत आमी ऑक्शन करपाक दिवचे ना हें सांगलेलें आसा। ह्या संदर्भात आमी जेन्ना राम सावंता कडेन उलयले, जो मॅनेजर आसा तेजे कडेन उलयले, तेणी सांगलें की हांगा कामगाराची गरज ना, फक्त 10 जाणां एकूच म्हयन्या खातीर तो ऑक्शन आसा, तेन्ना आमी तेंचे कितें आहा तें मागीर चिंततले अशें तेणी सांगलेलें आसा। पूण
कामगारांनी ठाम मागणीचेर एक रावल्यात ते कितें म्हणून हांगा आमकां जो पर्यंत तुमी सांबाळून घेयना बाकीचे तुमचे कडेन आनी युनिट आसा त्या युनिटान आमकां 52 कामगार जे आसा कितले ते पण हाफ सॅलरीचेर रावतले तेन्ना कंपनीन आमकां सांबाळून घेवचे आमचो विचार करचो अशें तेणी सांगलेलें आसा. गोमंतक TV खातीर सेजामय वयल्यान एकनाथ खिडेकर.